मॅडम नमस्कार. हा नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे युनिक अचिव्हर्स तसेच म्हापशा स्टॉल्स जे गव्हर्नमेंटान ऑर्गनायज केला हँडीक्राफ्ट जे कोण प्रोडक्ट्स आसा तांकां लागून स्टॉल स्पेशली घातलेले आसा. त्या स्टॉल्सामध्ये तुम्ही तुमचो स्टॉल घातलेलो ताका लागून तुमचे खूप खूप अभिनंदन. या एक म्हाका सुरवातीक विचारपाक जाय की ह्या स्टॉलांची जर्नी तुमची केन्नासून सुरवात जाली किंवा तुम्ही कशी सुरवात केली हांगासर हे सगळे प्रोडक्ट स्टार्ट करपा खातीर. अच्छा. माझे नाव मायार. आत्ता माझ्या माया रतीश शेटकर, पण पयलीं म्हजे माया वेंगुर्लेकर आशिल्ले. म्हाजो मंगेशी गांवान म्हजो बिझनेस स्टार्ट जालो. थंयच्यान म्हजी सुरू जाली ती. पयलो आमकां गोवा हँडीक्राफ्टान खूब हेल्प केलो. आमच्या गोवा हँडीक्राफ्ट म्हणून आमी आतां पर्यंत हांगा पावले आमी. तशेंच आमचे सेंटर हँडीक्राफ्ट, RDA अशी आमची जी सेंटरां आसा पळय तेंचे कोणाचें पुश नासतना मनीस फुडें वचना. कोणाचो तर तेंको जायच पडटा. तसो आमकां तेंको मेळ्ळो, म्हाका खूब जाणांचो तेंको मेळ्ळो. आनी म्हाजें जें क्राफ्ट आसा सिशल क्राफ्ट हें सगळ्यांक आवडटा. आनी आमच्या गोवा हँडीक्राफ्टान आमकां पयलीं जे क्राफ्ट करता म्हणून आमकां तेणी आमकां खूब सपोर्ट केलो. तेंच्या सपोर्टान आमी आतां हांगा पर्यंत पावल्या. आनी आमच्या तरी पण हांव अख्खी इंडिया फिरलेलें आसा, सगळे स्टेटीन गेल्लें आसा. असो म्हजो बिझनेस सगळे कडेन पाविल्लो आसा. आनी तो फक्त सगळ्या डिपार्टमेंटाक लागून, गोवा गव्हर्नमेंट बाकीच्या डिपार्टमेंटाक लागून हांव फुडें पावल्लें आसा. आता मॅडम तुम्ही हो सपोर्ट घेतलेलो जा गव्हर्नमेंटाच्या स्किमींचो किंवा गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट घेतलेलो जा. तर बाकीच्या लोकांनी सपोर्ट कसो घेवचो ह्या ह्या गव्हर्नमेंट जी इतली आमकां मदत करता ताजो प्रतिसाद कसो घेवचो लोकांनी. पळय, आतां गोंय आमच्या गोंयांत कितलीशींच भुरगीं आसा म्हणजे आमच्याहून धाकटी एजीची. त्या भुरग्यांनी न्ही आमी म्हणजे मतलब बिझनेस ह्या लायनीन वचपाक जाय. जॉबाच्या तुमच्या नोकरीच्या हेतून तर गेलो न्ही जाल्यार नोकरी आज मेळपाक खूब मुश्कील आसा. जेन्ना आमी जॉब सोदपा वचना, बिझनेस करता. बिझनेस करपाक न्ही तुमी एक थोडे एक्झिबिशन फिरत जाल्यार तुमकां कळटा की कितले लोक कशे आयटम करता. एक जर मनशाक आयटम आसत जाल्यार मनीस खंयच्यान खंय पावता. आनी एकदां गव्हर्नमेंटाक कळ्ळें की हो मनीस बरे आयटम करता जाल्यार आमचो गव्हर्नमेंट ताका आफोवन तेजे कडल्यान आयटम घेवन ते सेल करता. आनी सेल करून ज्या मनशाक कांय खबर ना ते सगळें सांगता. बेनिफीट सुद्दां आमकां तेतूंतल्यान भरपूर मेळटा. आनी त्या खातीर लोकांनी तशेंच करचें की खंयच्या तरी डिपार्टमेंटान वचून गोवा हँडीक्राफ्टाक जर मेळत तुमी जाल्यार त्या गोवा हँडीक्राफ्टान खूब त्या भुरग्यांक गव्हर्नमेंट आमकां सपोर्ट करता. अच्छा मॅडम म्हाका एक सांगा, जे एक्चुअली तुम्ही ते प्रोडक्ट्स करता सगळे शेल्सांचे प्रोडक्ट करता ते करपाक अंदाज टायम कितलो लागता किंवा कशें कितें लागता. अच्छा. एक तर आमकां प्रॉडक्ट करतलो, तूं नवीन बिझनेस स्टार्ट करतलो जाल्यार तुका थोडे तरी पयशे जाय. जाल्यार म्हाजी लायन कशी गेली, झिरोंतल्यान गेली. खरें सांगपाचें म्हजे कडेन पयशे नाशिल्लेच, पण म्हाजे कडेन सिर्फ क्राफ्ट आशिल्ले आनी म्हाज्या भावा भयणीचो म्हाका सपोर्ट आशिल्लो. आमी स्टार्टींग न्ही झिरोंतल्यान जेन्ना बिझनेस केलो तेन्ना आमकां तेंको मेळ्ळो गोवा हँडीक्राफ्टाचो. गोवा हँडीक्राफ्टान आमचे आयटम घेतले आनी आमकां तेतूंतल्यान थोडे थोडे पयशे मेळत रावले. ताजे नंतर आमकां सेंटर हँडीक्राफ्ट पयलें एक्झिबिशन आमकां मुंबय दिलें. तेन्ना आमच्या घरांतले चिंत्ताले, अरे इतले पयस वचून हे शिपयाचे कितें करतले, कितले पयशे जातले. जेन्ना आमी थंय वचून आमी 15,000चें सामान व्हेलें आनी तेच्या नंतर आमकां 30-40 हजाराचो आमी सेल करून आयलीं. तेन्ना म्हाका दिसलें की ह्या लायनीन जर हांव गेलें जाल्यार म्हाका खूब सपोर्ट मेळटलो आनी खूब हांव बिझनेस करूं शकतलो. आनी आमच्या घराची जी वेवस्था आसा ती हांव चेंज करूं शकता. ते मनशाक पयलीं स्टार्टींगूच मनशाक गरिबी आसताच. कोणा कडेन पयशे आसना. जेन्ना ह्या कलेन ह्या हातान जें काम करून जर 4 पयशे तूं करता आसत जाल्यार तूं खंयच्यान खंय पावता. आता मॅडम तुम्ही एक सदर सुद्धा म्हटले की खुबशा लोकांनी हांगासर बिझनेसान येवपाक जाय म्हणून. जाल्यार आता यूथ थोडेशे मुद्दम आपले गव्हर्नमेंट जॉबूच जाय अशें सुद्धा म्हणटात. सो भुरग्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबा वयच्या स्वताचो व्यवसाय करचो. कितें तुमचे ना दृश्टीकोन ना सांगा. ना गव्हर्नमेंट जॉब कोणाक मेळटा, तांकां कोणाचो तरी सपोर्ट आसूंक जाय, तांकांच मेळटा. आनी ज्यांच्या कडेन पयशे ना, आतां तो कोण पयशे आशिल्लो ताका सपोर्टान कोणाच्या हितून करता. आनी आतां पयशे ना तो भुरगो केन्नाच तूं फुडें पावना. पयशे जाय जर तुका न्ही जाल्यार तूं बिझनेस लायनीन वच. बिझनेस लायनीन वचून कितले तरी तुमी जाग्यांनी वचून तुमी पयशे करूं शकता. कोणाकूच आतां कालूच एक भुरग्याक हांवें सांगलें, अरे बाबा तूं कित्याक तूं 20,000 लागून तूं दीसभर काडटा. त्या पेक्षा तूं न्ही बिझनेस कर. बिझनेस कर तो दिसाक तूं 20,000 कमोवं शकता. तेन्ना तेजे तकलेन आयलो. तेन्ना तो सांगता, मॅडम इतली तुजे कडेन आयडिया आसा, तूं म्हाका इतलें सांगलें. अशेंच हे सगळ्या भुरग्यांनी हीच लायन धरची. बिझनेस हो वायट न्ही, बिझनेसान भरपूर पयशे मेळटा. तुका सपोर्ट मेळटा, तुजी वळख जाता. आनी आतां पळय काल आमकां
कितल्या वर्सांनी म्हाजो 27 वर्स हांव हें काम करता तेन्नाच म्हाका हांगा काय अवॉर्ड मेळ्ळे. 27 हे कशी काडली हांवें आनी कशें केलें बिझनेस हे हांवूच जाणा. आनी आमचो जे वळखी आसा म्हणजे गोवा हँडीक्राफ्ट आमचो आसा पळय न्ही तांकां खबर आसा माया म्हणजे कितले क्राफ्टमॅन आनी कितले ताणें कितले हे वर्सान इतलें काम केल्लें आसा. तेन्ना एक आयटम दवरला तर तेच्या पयलीं आमकां गोवा हँडीक्राफ्ट हरियाणा व्हेलें मतलब इंटरनॅशनल प्रोग्राम सूरजकुंडाक बेश्टो कोण पावना. पयलीं तर पावत नाशिल्लो. कोणाक नॅशनल अवॉर्ड आसा तोच पावतालो. पूण ह्या वर्साच्यान गोवा हँडीक्राफ्ट म्हणजे गोवा ट्युरिजमान स्पॉन्सर्ड एक्झिबिशन केलें आनी आमकां गोवा हँडीक्राफ्टान आमकां आपयलें आनी तेच्या नंतर आमी थंय वचून येदो बिझनेस करून आयलीं. तो कितें मनशाचे कले शिवाय खंय पावना. ही कला जी आसा ती भुरग्यांनी मतलब आतांचे पिढीन जी आसा पण ती कला एक घेवची, एक तरी घेवची पण तेतून सॅटिस्फाय जावपाक जाय. 10 घेवप ना. तेजे बरें दिसता तो केलो, तेजे बरें दिसता ना. तूं एक घेवन आतां 27 वर्सां हांव हो जो बिझनेस शेलाचो करता आनी म्हाका आतां फाटल्या दिसांनी कोरोना जालो. कोरोना टायमार कितलो प्रॉब्लेम जालो. मनीस कितें करूं शकता पण आमी घरान बसून हे आयटम करून दवरले आनी जेन्ना कोरोना 2-3 वर्सांनी हे क्लियर जालो तेन्ना आमी बिझनेस केलो. म्हणजे तुमकां टायम मेळ्ळो 2-3 वर्सां टायम मेळ्ळो करपा खातीर. टायम आतां आमी पळय टायम म्हणजे आमकां टायम आसताच. आतां आमकां 4-5 म्हयने आमचें एक्झिबिशन आसता. तेन्ना आमी आतां पळय ह्या एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर हे 5 म्हयने आमचे आसता घरा कडेन तेन्ना आमी करून दवरतात आयटम. आनी मागीर ऑक्टोबर, नोव्हेंबर मागीर आमचो बिझनेस स्टार्ट जाता. आनी आमकां जर गव्हर्मेंट आमकां खंयच्या प्लेसीर धाडटा जाल्यार तेन्ना आमी थंय वचून आतां आयज वच म्हूण सांगलें म्हणून आयजूच हे आयटम तयार जावचे ना. हेका खूब टायम लागता. तो आमी टायम पयलीं हे 4-5 म्हयन्यान करून दवरलो. फक्त फिनिशींग मागीर करता. आनी फाल्यां आमकां 4 दिसांनी फाल्यां फिनिशींग केलें बॉक्सान आमी आयटम हांवूच करता. एक म्हणजे मटेरियल हाडपाचें काम करता म्हणजे म्हाका हो जो सपोर्ट आसा. मागीर आमी पॅकींग आमी करप. एक्झिबिशनाक घेवन थंय वचप म्हणजे रेल्वे स्टेशनार अप एंड डावन करपाक हे आमीच काम करता. परत थंय एक्झिबिशनान गेली थंय ते ओपन करप, सगळें सेल करप, परत असो पॅकिंग करप, परत घरा पर्यंत एक बायल जे पावता घर संवसारूय सांबाळटा. ही बायल कितली ग्रेट आसतली ती लोकांनी सांगचें. कारण हे एकटी बायल करूं शकना. पूण हे आमकां मुळातूच ज्याच्या आंगान कला आसा ताका हेजो कांयच कमीपण आसना. तो मनीस करूं शकता. पण मॅडम एक बेजीक जे प्रश्न केलो जाल्यार एक बिझनेस करता तुम्ही 27 वर्सांनी म्हणजे बिझनेस करता म्हणून सो एकाच बिझनेसाक टिकोन काय रावप. कारण आयचे जर आमी भुरगे थोडे पयले जाल्यार आमच्या सारके युथांच्या मध्ये थोडे पेशन्स कमी आसता. आयज हो बिझनेस जाल्यार फाल्यां दुसरो बिझनेस ना 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 तुम्ही तो कहो एकूच टिकोन दवरलो. आमी टिकोवन दवरले. मनशाने एकूच बिझनेस केलो तेन्ना तूं सक्सेस जाता. तूं जर 4-5 बिझनेस करतलो म्हणल्यार तो मनीस केन्नाच सक्सेस जायना. आनी जो कलाकार जो आसा पळय न्ही तो एकाच कलेनूच वतात ते. कारण ताका खबर आसा ह्या कलेन वचत न्ही जाल्यार आपल्याक खूब मार्जीन आसा, आपलें नांव आसा. आतां सगळ्या जाग्यार आमचें नांव आसा की माया शेटकर हे आतां कोण मनीस ते. आतां काल आमकां येदोले अवॉर्ड मेळ्ळे. सगळे दूरदर्शन हाजेर सगळ्यांचेर आयले. कित्याक आयले? कित्याक आमी तितलेंच काम केलें म्हणून. मनशान एकाच कलेंतल्यान वचपाक जाय. 10 बिझनेस करप ना. आतां जर तुमकां एक शेवटची जर मेसेज दिवपाक जाय गोंयच्या बायलां खातीर जाल्यार ती कितें तुमी दिवपाक सोदता? हांव गोंयचे पयलीं आमच्यो गोंयच्यो बायलो भायर सरनाशिल्ल्यो. आमी तांकां पूश करचें पडटा. आगो आमी वता तुमी येता जाल्यार या कारण तुमकां आपूण व्हरता. अशी हांव एकदां एक बायलेक घेवन गेलें एकदम अनपड गंवार. म्हणजे ती बाबडी कांय शिकुना गांवांतली आनी ती आर्डेच्या एक्झिबिशनाक गेल्ली आनी तिका ती आर्ट हें तिका खबरूच ना. तिका कितें सांगलें तूं आमच्या गोंयान जें पिकता पळय न्ही तें तूं घेवन वच म्हणून. तिका उलोवंक कळना हिंदी. तिका सांगलें तूं कांयच भिवू नाका तुका हांव हिंदी तुजो बिझनेस करून दिता. आनी तिचो बिझनेस केले तांदूळ आनी कितें ते नाशणे नाल्ल आनी कितें कितें तेणें अशें व्हेल्लें. ते तिजो बिझनेस आतां ते उलयतले जाल्यार तो बिझनेस जातलो जावचो ना. तिजो म्हाजे कुशीक स्टॉल म्हाज्या स्टॉलार तिका घेतलो हाफ तिका दिलो आनी तिजो हांवें सगळो उलोवन दिल्ली सारक्या शहरान हे करून बिझनेस करून तिका पयशे तिचे कितले जाल्यार ती जाणा. पण ती म्हणपाली पळय म्हणपाली आज आपूण ह्या दिल्ली शहरान आपूण आयले आनी आपल्याक उलोवंक कळना. तुवें उलोवन सगळो बिझनेस केलो. तेन्ना बिझनेस करून तुवें आपल्याक 4 पयशे केले. इतलीं वर्सां म्हाज्या गळ्यान मंगळसूत्र नाशिल्लें पळय न्ही आतां आपूण घरा वचून पयलीं मंगळसूत्र करता. म्हणजे अशी बायलांनी एकामेकाक न्ही सपोर्ट करीत न्ही ती बायल फुडें वता. आनी तुवें जर चिंतलें न्ही ना हें सगळें म्हाजेच खातीर करुया ना.
तुका जर आपल्यो ज्यो बायलो आसा तांकां सपोर्ट करीत आनी तांकां सांगूंक जाय की बाबा अशें केल्यार असो बिझनेस जाता. 4 गोश्टी जर जेन्ना दुसऱ्या बायलांक कळटा तेन्ना ते बायलो पुश करून फुडें वता आनी सांगता पळय माया जर इतलें सेल करता जाल्यार आपल्याकूय करूंक जाय. मागीर तिका तिचे कडेन धाडस येता आनी ती परत धाडस करून ती परत दुसऱ्या एक्झिबिशनाक वचूं शकता. थँक्यू सो या मच. या आणि जे कोण असं म्हापशा वाठारात जर रावंड्याक येता जाल्यार मुद्दाम येवन ताईचो स्टॉल विजीट करचो आणि या हँडीक्राफ्ट आमच्या एक्झिबिशनाचो लाभ घेवचो. या